मायकल म्हणटा गरीब लोकांक फुकट संडास पूण मेळचे नात भायल्या कामगारांक। घर धन्यांनी बिराडकारांक बांदून दिवचे संडास। पेट्रोल आणि डिझेल दरवाडाची वावडी भायर आयली पेट्रोल पंप धनी संघटनेन। भारताकडेन आसा 85 दीस पावपा इतलो सांठो। कंत्राटी बीएड शिक्षकांचो सचिवालयाचेर मोर्चा। जनरल कॅटेगरीतले 30 जागे रिझर्व कॅटेगरीत व्हरपाच्या निर्णयाचो निषेध। भरती प्रक्रिया रद्द करपाची केली मागणी। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। लोक सदांच म्हणटात राजकारण्यांक खंय माळणा भशेन दोन तोंडां आसतात, तेची ही जिती जिवी देख। घनकोर व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबोचे मिशन आख्खे गोंय उक्ताडार संडास करपापासून मुक्त करपाचे। तेका लागून त्याच्या कळंगूट मतदारसंघातल्या सगळ्या गोंयकारांक फुकट संडास बांदून दिवपाची मोख ताणें दवरल्या। मात फकत गोंयकारांक, ताच्या मतदारसंघात काम करपी आनी भाड्याच्या घरांनी रावपी भायल्यान येयलेल्या लोकांक न्हू। हे पळयात। 17 सप्टेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो वाडदीस आसलेलो। मायकल लोबोन तो आपल्या मतदारसंघात स्वच्छ भारत दीस म्हणून मनयलो। वांगडा दयानंद सोपटे घेवन केक लेगीत कापलो। थिंगा तेणे गरीब लोकांक फुकट संडास आणि घाण साठोवपाच्यो टांक्यो बांदून दिवपाचे उतर दिलें। आणि दुसऱ्याच दिसा तो गेलो कानोळेच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रांत। जळारांक लागून जावपी मलेरिया वा डेंगी सारखे दुयेंसांचेर उपाय करपाचें काम कशें चलता तें पळोवंक। थिंगा तेणे गोंयकार भायल्या कामगारांक भाड्यांनी घरां दितात पूण संडास मात दिना म्हूण घर मालकांक दोश दिलो। आणि घर मालकांनी तांकां संडास बांदून दिले नात जाल्यार तेंची भाड्याची घरां मोडपाची शिटकावणी दिली। स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया तितून तेणे आता ओपन डेफिकेशन फ्री अशें म्हणून सगळे स्टेटांक सांगला की तुम्ही टॉयलेट बांदा, वी विल ऑल्सो सपोर्ट यू। ते आमी स्टार्ट केल्ले आहा। Especially in this coastal belt where there is a lot of population of migrants staying and they keep the water filled up for 7 days also. हांव त्याच्या बड्डेच्या निमित्तान हिंगासर डिक्लेअर करूंक सोदता की आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर तर कोणाचे टॉयलेट्स उरल्या बांदपाचे चुकून उरले आसतले कित्याक वी हॅव बिल्ड मोर दॅन 300 सुमार टॉयलेट बांदले आमी रायट फ्रॉम पार्रा टील शिंकेरीम। सो तर अहे कोणाचे उरल्या जाल्यार तुमी नांवां दिवची। विदीन 2 or 3 months वी विल कंप्लीट इट। बरो सेप्टीक सोकपीट सगळे सारखे सेरा कमोड बीन घालून। कित्याक आमी पळयला की कोस्टल बेल्टाक सावंतवाडो जावं, खोबरावाडो जावं, आगारवाडो जावं, हिंगासर आमचे लोकल लोक टू गेट सम रेगुलर इनकम दे हॅव बिल्ड सम शेड्स एंड गिवन ऑन रेंट। जेन्ना तांकां गव्हर्मेंट सपोर्ट करता, पंचायत सपोर्ट करता, बट एट द सेम टायम दे नीड टू टेक केअर ऑफ दॅट दे गिव बेजीक एम्युनिटीज। आमी तुका स्वच्छ टॉयलेट हो बांदून दितले जो तर उरला जाल्यार कोणाक तितून कोणाचे इलेक्ट्रिफिकेशन उरला घराचे आणि वॉटर कनेक्शन उरला घराचे जाल्यार तुमी इमिडिएटली पंचायतीक कळया। We want you to make money but not at the cost of other people. You give them the facility and keep the people inside. Facility तुम्ही दिना, तुमकां दिसता की आमकां 3000 4000 म्हयन्याक अशेंच मेळोंक जाय बेश्टी पोत्री घालून, तशें जावचें ना। You have to give them septic, soakpit and a toilet and proper tank to fill water. जो तर कोण गरीब आहा तांकां आमी फ्री करून दितले, इलेक्ट्रिफिकेशनूय फ्री, वॉटरूय फ्री आनी त्याच बरोबर टॉयलेटूय आमी तुका 1 लाखाचो टॉयलेटूय बांदून फ्री दितले कित्याक आमी 300 सुमार बांदलेले आहा। आमी रिक्वेस्ट करता ऑल द पीपल हू हॅव गिवन दीस टायप ऑफ हाऊसेस, तुम्ही जो तर सुविधा सारकी करची ना, वी विल टेक नेसेसरी एक्शन। तुम्ही तांकां जो तर सारकी ती फॅसिलिटी दिना जाल्यार आमी ते शेडी इवन काडपाक फाटी सरचे ना। Because it is a dream of our Prime Minister to see that the people of India stay with dignity. ते खंय तरी भायर वचोन मेळ करप उपकारना, ओपन डेफिकेशन करूंक उपकारना।
क्लीन आमची इंडिया असो त्याच्या खातीर तेणें जितके आमकां विजन दाखयलां आमी करून दाखयलां. घरमालकान भाड्यान रावतल्याक संडास आणि उदकाची वेवस्था करपाक जाय हें खरें, पूण गरिबांक संडास बांदून दितले पूण भायल्यान आयिल्ल्या गरीब कामगारांक मात दिवचे नात. हें कशें कितें? आनी तशें जाल्यार उक्ताडार संडास करपा पासून गोंय कशें कितें मुक्त जातलें? कळंगुटेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर वाडटले अशा आशयाचे संदेश सद्याक सोशल मिडियाचेर पातळपाक लागल्यात. सौदी अरेबियाच्या रिफायनरींचेर जाल्ल्या हल्ल्यांक लागून कांय प्रमाणात दरवाड जावपाची शक्यताय आसा अशें पेट्रोल पंप धनी संघटना म्हणटा. पूण सद्याक पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर स्थिर आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. इंधनाच्या दरात कांय प्रमाणात वाढ जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे गोंय पेट्रोल पंप धनी संघटनेचो अध्यक्ष परेश जोशी म्हणटा. भारत सौदी अरेबिया कडल्यान मोठ्या प्रमाणात इंधन आयात करता. हल्ल्याचे घडणुकेक लागून इंधन दरात कांय प्रमाणात चढ उतार दिसपाक शकतात. पूण सद्याक आमचे कडेन इंधनाचो बरोच सांठो आसा. हो सांठो पुराय देशाक 85 दिसां मेरेन पावपा सारको आसा. देखून लोकांनी भिवपाची गरज ना अशें ताचें म्हणणें. सध्याच्या परिस्थितीन जेन्ना आमी इकॉनॉमीची स्लो डावन जाल्या अशें जाल्यार उलयतात तेन्ना सरकाराक प्रायस वाड ही परवडपाची ना, कित्याक ताजो इफेक्ट आनी वेगळो जातलो, म्हारगायेचेर जातलो. तेन्ना सरकारान जी वेवस्थीतपणे जो फॉर्म्युला वापरला डेली प्रायस तातूंत म्हाका तरी दिसता की अशें कोणें कंज्युमरांनी भिवपाची गरज ना. प्रायसाची जशी सडन प्रायस जशी आमी टॅक्सेशनान जाता किंवा कसले तरी GSTन जाता तशी जावपाची म्हाका तरी शक्यता दिसना. अजुनूय आज आमचे पेट्रोल डिझेल हें GSTन ना, तें अजुनूय आमचें आसा तें वॅटान आसा. सो सरकार जाय जाल्यार थोडोसो वॅट कमी करून ताजे वयल्यान प्रायस एडजस्टमेंट करूं शकता, इतली ताकद आमच्या इकॉनॉमीन आसा. सो म्हाका तरी दिसता की भिवपाची खरें गरज ना, कंज्युमरान भिवपाची खरेंच गरज ना की प्रायस जातली स्लो 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 प्रायस आसतले, पूण असो एकदम एका झटक्यान 5 रुपया 7 रुपया जावपाची शक्यता कमी. फाल्यां सरकारान तशें डिसायड केलें जाल्यार ते लावंक शकता, पूण कारण हें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जनरल कॅटेगरींतले 30 जागे रिझर्व्ह कॅटेगरीक दिवपाच्या सरकारी निर्णयाचो कंत्राटी शिक्षकांनी खर निशेध केला. सरकारान जारी केल्ली शिक्षक भरती फाटीं घेवन नव्यान प्रक्रिया सुरू करची अशेंय तांणी मागलां. कंत्राटी शिक्षकांक घेवन मुख्यमंत्र्याची भेट घेवपाक आयिल्ली कंत्राटी शिक्षक संघटनेची अध्यक्ष स्वाती केरकाराक मेळपाक मुख्यमंत्र्यान न्हयकार दिलो. तांकां आदी अपॉयंटमेंट मेळिल्ली, पूण जेन्ना ती मेळपाक गेली तेन्ना 4च शिक्षकांक भितर आपयले अशें केरकार म्हणटा. तांचे फुडारपण करपी स्वातीक भितर घेतली ना. तिचे बगर मुख्यमंत्र्याची भेट घेवचे नात अशें म्हणत हे शिक्षक सचिवालयाच्या भायरच उबे रावले. आउट ऑफ 57 जनरल कॅटेगरीतले 30 जे पोस्ट आसा ते परत रिझर्व कॅटेगरीक दिले, म्हणजे ST SC OBC हांकां दिले. आनी फक्त 37 जे पोस्ट आसा 37 पोस्ट आसा ते जनरल कॅटेगरीक उरले. आतां हो मोठो जनरल कॅटेगरीचेर अन्याय जाल्लो आसा. आज आमकां हांगा अपॉयंटमेंट आशिल्ली, म्हाज्या नांवान अपॉयंटमेंट आशिल्ली. हांव युनियन प्रेसिडेंट आनी म्हाका CM ऑफिसांतल्यान फोन आयलो की सोमाराक पयलीं म्हणून आयलो, मागीर पोस्टपोन जालें आज म्हणून आयलो. त्या प्रमाणे आमी आयलीं हांगा येवन हांगा पळय जाल्यार PI म्हाका भितर वचपाक दिना जालो. तो म्हणपा लागलो तुमी सोडून 4 जाणां टिचरींक आपयल्या. ही जो आतां जे कितें थंयच्यान जो रिक्रुटमेंट प्रोसिजर केला तो स्क्रॅप करचो, नव्यान पोस्ट काडचे आनी आतां जी पयली सिनियरिटी बेज आसा त्या भुरग्यांक पयलीं भितर घेवचे आनी तेंचे मेरीट पळोवचे. खरेंच ते भुरग्यांनी खरेंच ते एलिजिबल आसात, बेगींतल्या बेगीन हे पोस्ट स्क्रॅप कर आनी फुडल्या फावट रिजर्वेशन दिसना जनरल कॅटेगरीकूय रिजर्वेशन दी. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनान पणजेच्या रस्त्यांचे दुरुस्तेत आडमेळी हाडल्यात. पणजे महानगरपालिकेचो महापौर उदय मडकयकारान आरोप केला. रस्त्यांचे दुरुस्ते खातीर आतां स्मार्ट सिटीची परवानगी जाय. परवानगे खातीरचो अर्ज करून 40 दीस जाले. ते स्मार्ट सिटीच्या हयकाराक रावल्यात. CCPक आडमेळी हाडिल्ल्यान स्मार्ट सिटी महामंडळाचो मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वायन चौधरीक काडून उडोवपाची मागणी ताणें केल्या.
स्मार्ट सिटी महामंडळान शारांतले रस्ते दुरुस्त करपाची परवानगी दिवपाचे अधिकार दिल्यात अशें नव्या राजपत्रांत महापौर उदय मडकयकारान म्हटलां. भौशीक बांदकाम खात्यान एस्टिमेट केल्लें आनी रस्त्यांचे दुरुस्ते खातीर स्मार्ट सिटी कडेन परवानगी मागिल्ली, पूण स्मार्ट सिटी परवानगी दिवपाची जाग करिना. आमी स्मार्ट सिटीचे हेजेर चौधरी कडेन परमिशन मागला इस्टिमेट करपाक. म्हणटकच तोय शॉक आनी आमी शॉक. म्हणजे इस्टिमेट कित्याक तेंचें परमिशन कित्याक पणजेच्या रस्त्याक पळयत जाल्यार एक गॅजेटीचें नोटिफिकेशन 2017 एक गॅजेटीचें हें आला की खंयचेय रस्ते पणजेचे हें करतलो जाल्यार तेंचें परमिशन घेवंक जाय म्हणून. आनी PWDन परमिशन मागलेलें गेल्या ऑगस्टान 5 तारखेक. परमिशन आज 1 म्हयनो जावन म्हाका दिसता आज 40 दीस जाले. ते चौधरीन कांयच त्या लेटराच्या टेबलार फायल घेवन बसला, ताणें कांयच करूंक ना. 1 म्हयनो जालो. ह्या 1 म्हयन्यान PWD सगळे इस्टिमेट येना आमचे तयार जावपाचे. भाऊशान सांगला त्या प्रमाणे डिसेंबरान रस्ते वॉटमिक्स आपूण सगळें करतलो, तें उतर आमकां पाळूंक मेळपाचें. जाल्यार ह्या चौधरीन हे फायलीचें कांयच केलें ना. 1 म्हयनो जर 40 दीस जर अशें जर फायल फक्त परमिशनाक हें करपाक इस्टिमेट करपाक जर PWD मागता आनी हो कांयच करना, तेन्ना म्हाजो डिमांड आसा एका CM कडेन. खरेंच म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, कळकळीची विनंती आसा, हेका सॅक करचो इमिजिएटली म्हणून. म्हाका दिसता 1 कोटी मायज ताका पयशे ताका पगाराचेरूच मोडले हेजे. त्या भायर ताका भायली खंयची आनी फॅसिलिटी आनी खंयची आसतली. 1 कोटी मोडच्या परस तुमी त्या लोकल कोणाक हाडा, कोणाक एक थंय करा इंजिनियर, लोकल कोणाक हाडा आनी ताका थंय बसया आनी एका एकदां तो घरा धाडा. हो जर असो जर त्रास करपाक जर आमकां लागलो जाल्यार ही सिटी आनी सुदारपाची ना. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. सैमपिशी आम्ही सैमाकुशीत आम्ही सैमाचीच बालका ह्या सोबीत सुंदर पदाच्या तालार एका बैलाचे म्हळ्यार बैलाच्या भेसातल्या भुरग्याचे फाटीर बसून एक माणकुलो भुरगो आयलो आणि ताणें बालगितांच्यो सीडी मुखेल सोयऱ्याच्या हातान दिलो आणि सुरू जाली मज्जा. माणकुल्यांची प्रतिभा आणि प्रतिमेचे पेटूल बुधवारा मडगांवच्या रवींद्र भवनात उक्ते जाले. पेटूल ही भुरग्यांचे भितरले सृजनतायेक मेकळी वाट करून दिवपाची माची, आंकूर फुलोवपाची एक रंगयाळी प्रक्रिया. दोतोर मनोहर सरदेसायची यादीक ओपिल्लो कोंकणी भाशा मंडळाचो वर्सुकी उपक्रम. फाटलीं 6 वर्सां भुरग्यांच्या पदांची एक शाणी मस्तीची सीडी आनी नानू पुस्तक माळे खाला भुरग्यां खातीर रंगीबिरंगी पुस्तकांचे पेटूल. कोंकणी भाषा मंडळ बद्दल एक पाठ घेऊन आयला. पेटूल 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 ह्या पेटल्यान आसा पुस्तकां काणयांची आनी शाणी मस्ती सीडी गितांची. 70 सावन ते काणकोण मेरेनच्या भुरग्यांनी मोनेळ घालपी कलाविष्कार केलो. खरें म्हणल्यार शाण्या भुरग्यांनी केल्ली शाणी मस्तीच आशिल्ली ती. पाटी पेन्सिल गुणायता पाटी पेन्सिल गुणायता जायना माझ्यान रावा जायना माझ्यान रावा राची मिठी सामार ये सामार सामार ये सामार पाऊस रिमझिम माथ्यार नाचता कुजु 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 गाडी जुकु जुकु गाडी येली जुकु जुकु गाडी. Yo don kako, don buza, don talta मनगटा. मानाचो सोयरो म्हण हजर राविल्ल्या प्रवीण काडलेक शाणी मस्ती खूबच भावली. तांणी कोंकणी भाशा मंडळाची तोखणाय केली. म्हणलें 1200 वर्सांचो इतिहास आशिल्ली कोंकणी भास प्रगत करपाचो भाशा मंडळाचो वावर तोखणाय करपा सारकोच. आय वॉज टोल्ड दॅट कोंकणी भाशा मराठीपेक्षा जुनी भाषा आसा म्हणून. देवनागरींत आशिल्ली पयलें आनी मागीर विंगड प्रांतांत ताचें विंगड प्रस्तुतीकरण जालें. जाल्यार कोंकणी भाशा ही 1200 वर्सांची जुनी भाशा आसा आनी इतले वर्ष ताचें दुर्लक्ष जालेलें. आनी तुमी कोंकणी भाशा मंडळ जें तुमी आतां जितलें तें हें मुखार हाडटा आसा ती आनी ताका ताच्या प्रगती खातीर तुमी जें काम करता आसा ती तें खरेखर उल्लेखनीय आसा. विदाउट मच सपोर्ट फ्रॉम दी गव्हर्मेंट ऑर मेनी other organizations which usually support this, त्या सपोर्ट नासतना सुद्धा तुम्ही जे इथे काम केलं आहे त्या खातीर तुमचे मनपूर्वक अभिनंदन करता. आणि इट्स अ ग्रेट जॉब. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. 26 देशांची भोंवडी गाथा ही लेखकाची सुवर्ण गाथा आसा.
असे प्राध्यापक माधव कामत म्हणटा. सुशांत नायकाच्या धर्तरे वयलो सर्ग ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सुवाळ्यात कामत उलयतालो. लेखक सुशांत नायकान बरयल्ल्या प्रवास वर्णन पुस्तकाचेर कामतीचे उलोवप जाले. प्राध्यापक माधव कामतीचे हस्तुकी ह्या पुस्तकाचे प्रकाशन जाले. मडगावच्या रवींद्र भवनात हो प्रकाशन सुवाळो जालो. ह्या वेळार लेखक सुशांत नायकचे उलोवप जाले. सगळेच लोक अमेरिकेक वतात, तेच पळयतात कितें तरी वेगळें बरोवया. आमी अमेरिकेक वेगवेगळ्या रेस्टॉरंटांनी जेवण घेतिल्लें, जॅपनीज, ग्रीक, क्युबन, इथोपियन, क्रियोल म्हणटा तें आफ्रिकन. म्हणून ताजेर हांवें अमेरिकन खाद्य संस्कृती म्हणून लेख बरयलो आनी बिंबाच्या दिवाळी अंकान ताजे रंगीत फोटे घालून छापून आयलो. रोखडीच आमी बर्मा गेल्ली. बर्मा होय बी एक वेगळोच सुंदर देश, ताजेरूय हांवें बरयलें आनी तोय बी छापून आयलो. म्हणटसर नोव्हेंबरान इफीक आयनॉक्सान परतो दिलीप मेळ्ळो. अशेंच बरय, तुजें पुस्तक काडूं येता अशें म्हणपा लागलो. म्हाका आनिकूय उमेद आयली. घरा येवन हांवें सोमते सगळे आल्बम भायर काडले आनी वेगवेगळ्या देशा बद्दल बरयत गेलें. म्हणून आज हे पुस्तक जावपा पावलें. 26 देशांची भ्रमणगाथा ही लेखिकेची स्मरणगाथाय बी आसा, कारण ताणें हें भ्रमण 30 वर्सां लागून केलां. चडशें बरोवप तांकां यादीच्या आदारान करचें पडटा. तरी तांच्या निवेदनांत स्थळ, काळ आनी वेळ हांचें अचूकपण स्पश्ट दिसता. आदर्श अशा प्रवास वर्णनांत त्या स्थळाचो भूगोल, इतिहास, सैम, संस्कृताय आनी मनीसपणाचें दर्शन घडटा. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. कुट्टी पार्क करून दवरिल्ले ट्रक काडपा खातीर मोगोपान पुलिसांक 8 दिसांचो अल्टिमेटम दिल्लो. 8 दिसांची डेडलायन सोंपल्या उपरांत मोगोपाचो फुडारी केतन भाटीकाराच्या फुडारपणा खाला मोगोपाचे वावुरपी कुट्टी रस्त्यार आयले आनी बळजबऱ्या थंयचे ट्रक काडपाक लायले. परतून थंय ट्रक पार्क केले जाल्यार पुलीस कारवाय करपाक लायतले अशेंय तांणी सांगलें. केतन भाटीकार सांगतात, ट्रक चालक रस्त्या कुशीक ट्रक उबे करून दवरतात, थंयच घाण करतात, थंयच न्हातात. तशेंच खांडेपारचो नवो पूल तरणाटे पार्ट्यो करपा खातीर आनी रेसिंगा खातीर वापरतात. थंयच्या फ्लायओव्हराचेर स्ट्रीट लायटी नात आनी ताका लागून नाकाशिल्ल्यो गजाली घडटात. पुलिसांक मगोप 50 व्हील लॉक क्लॅपां दितलो अशें तांणी सांगलें. डेप्युटी कलेक्टराक मेळून आमी लेटर दिल्लें की बाबा जे फोंड्या ट्रक पार्क जाता ते क्लियर जावचे. फोंड्या रस्त्यार जे ट्रक पार्क जावन जे ड्रायव्हर जेवण करतात, न्हातात आनी जी बुरशेपणां चल्ल्या, जी हांव प्रेसाक सांगूंक शकना, ती तांकां आमी सांगल्या ऑलरेडी, पण ऑफिशियली ऑन मिडिया आय डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज इट. आमी PIक जर ते सांगलां की बाबा हे कितें चल्लां, त्या प्रमाणे हांव पयलीं डेप्युटी कलेक्टर केदार बाब यांचे आभार मानता. त्याच प्रमाणे PI यांचे आभार मानता फोंड्या पुलिसांचे की तांच्यांनी 7 दीस जो अल्टिमेट दिल्लो त्या प्रमाणे 8व्या दिसा तांच्यांनी आयज हरशी ते दुसऱ्या दिसा जावपा जाय आशिल्लें, पण 8व्या दिसा तांच्यांनी आयज सगळे अमिगोस सर्कल आनी केरिया सगळे ट्रक क्लियर केल्ले. ही एक बरी गजाल आसा. दुसरी गजाल आसा ती आमी नागा मशीद ह्या एरियेन हांगा पावल्या. ह्या एरियेन तुमी पळयल्यार अजुनूय हो ट्रक हांगा पार्क आसा. आमी 2 ट्रक काडले आनी आतांच तुमी एक व्हिडिओ घेतला की भितरल्यान नो एंट्रीच्यान ड्रायव्हर वतालो आनी काल एकट्या मनशाक एक्सिडेंट जाला. तो इंजर्ड आसा, कितें जालें, इंजर्ड आहा. म्हणजे नो एंट्रीच्यान सुद्दां गाडयो. म्हाका दिसता म्हजो हो सारको स्ट्रिक्ट एक रिक्वेस्ट म्हणटा तसो एक, की जे तुमी रावतात रस्त्यार आनी हेल्मेटा खातीर जे फायन मारतात, जे तुमी रावतात आनी गाडयेक चालन मारतात, त्या परस पयशे जोडच्या परस हांगा रावात. नो एंट्रीन ट्रकाक येवंक दिवं नाकात. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. कदंबा येरादारी महामंडळाच्या मडगांवच्या बस डेपोची अवतिकाय जाल्या. महामंडळ बशींकडल्यान टोल घेता खरे, पूण डेपो वेवस्थीत राखपाचे बाबतींत लक्ष दिना. कदंबा महामंडळाचो व्यवस्थापक आनी येरादारी अधिकाऱ्यां बरोबर गोवा कॅनाचो निमंत्रक रोलंड मार्टिन्सान डेपोची पळोवणी केली आनी सुदारणेच्या बाबतींत कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो दिल्यो. ही पळोवणी म्हणल्यार येरादारी सुरक्षा सप्ताचोच एक भाग आशिल्लो. कदंबा महामंडळाच्या बस स्टँडाचो व्यवस्थापक रॉक लुईसान सुदारणा घडोवन हाडपाचें उतर दिलां. The purpose of this inspection was to bring all the officials which are concerned with road safety and traffic management on one platform to examine the issues faced in this bus stand. And today we have covered, I would say, mostly everything, right from the need for speed breakers, patching the potholes,
the toilet facility, the zebra crossing entry, then the parking signages, the drinking water facility. पळय आमचो प्रोसिजर कितें आसा न्ही, म्हजे पावर आसा तितलो हांव करून घेतलो आनी दुसरे पळय सिव्हिल इंजिनियरींग डिपार्टमेंट इनवॉल्व जाता ते हांव तांकां बरयतलो. ते कितले दिसान जातले ते हांव सांगपाक शकना, पूण एज अर्ली एज पॉसिबल आमी ते करपाक सोदता. हांगा कदंबा बस स्टँड आसा, बस स्टँडा खातीर तांकां मॅनेजर आसा आनी मॅनेजर हें सगळें अरेंज करपाचें आसता. कित्याक मॅनेजर ताका टोल फीज घेता आनी त्या टोल फिजान बस मेंटेन हांगा करूंक जाय. मजगती गोवा कॅना बरोबर कार्मेल उच्च महाविद्यालय आणि महाविद्यालयाच्या भुरग्यांनी बिरेस्तारा रस्तो सुरक्षा सप्ताह पाळ्ळो. हांवें ऑब्जर्व केलां की चडशे कदंबा ड्रायव्हर्स सम ऑफ द पुलीस ते पासून सीट बेल्ट घायनाय आणि कदंबाचा ड्रायव्हर ते घाली नाही. People who sit in the co-passengers, they don't wear their seat belts because they think it is not their duty. It is the driver's duty to wear the seat belt. And what they don't understand is that when they meet with an accident, they'll be the first ones to get hit. And even some of the cars, the RTO office cars that pass by, we even told them to wear the seat belt, but they themselves didn't pay attention. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. घेऊया आणीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या मतदारसंघातल्या स्विमींग पुलाची अवतिकाय जाल्या. संडास ना, चेंजिंग रूम पळोवपा सारक्या ना आनी हेर मुळाव्यो सुविधाय नात. सुविधा नाशिल्ल्यान ह्या पुलार पेंवपाचें प्रशिक्षण घेवपाक येवपी भुरग्यांचो आंकडोय देंवला. बुधवारा शिवसेनेचो फुडारी आणि हेर लोकांनी साखळेच्या स्विमींग पुलाक भेट दिवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. स्विमींग पुलाची सामकीच अवतिकाय जाल्या, देखून पेंवप्यांच्या जिवाक धोको उप्रासूं येता. 2011 वर्सा बांदिल्ल्या ह्या स्विमींग पुलाचें योग्य तरेन वेवस्थापन करूंक ना अशें शिवसेनेचो सरचिटणीस मिलिंद गावस म्हणटा. अजून पासून करूंक जमोंक ना, इतलो तेंप जालो. हो अशें कंडिशनान चलता. भुरगे हांगा येतात, तुमी आतां पयले आसतले भुरगे येतात तर ते तांकां कितें फाल्यां सकाळीं ते जीव चावन कितें जालें जावं ताका ते वयर सरपाक ताका ती स्टॅरकेज ना, कितें एक्सिडंट जाला ताका जबाबदार कोण काय म्हणून ताबडतोब हो बंद करचो. पत्रकारांनी तुमी स्वता पळयल्लें आसा जे हे आमी सांगता म्हणून तुमी आयकना, आयकचे ना किंवा तुमी आयकचे न्हू म्हणून आमी तुमकां पर्सनली हांगा आपयले. तुमी सगळे स्वता तुमी पळयले, जे उदकांत पडलेले किडे पळयले, तुमी जी घाण मारता ती पळयली, किंवा हांगासर ज्यो सुविधा बाथरूम कपडे चेंज करपाचे रूम तुमी स्वता पळयले. तर हेजी दखल सरकारान फुडें घेवची आनी हो स्पोर्ट्सचो कॉम्प्लेक्स आसा तो तेंच्यांनी रिकंडिशन करूनच परत स्टार्ट करचो. तेज्यान पयलीं हो स्टार्ट करचो न्हू, भुरग्यांच्या जिवाचेर तेंच्यांनी खेळचें न्हू. साखळेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. टॉबॅको आणि तोंडाच्या कॅन्सरा विशीं गोंयकारां खातीर खोशयेची बातमी. गोंयकारां मदले तंबाखू खावपाचें प्रमाण देंवन 9% पावला अशें नोटाचो सचिव दोतोर शेखर साळकार म्हणटा. 1984 वर्सा हे प्रमाण 35% आशिल्ले, देखून तोंडाच्या कॅन्सरांचेर प्रमाणय देंविल्ल्याचें साळकार म्हणटा. वी आर सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग डावन टॉबॅको रेट इन गोवा. म्हणजे गोंयांत जर आमी 1984 पळयलें जाल्यार ऑलमोस्ट 35% ऑफ द पॉप्युलेशन वॉज युजींग तंबाखू 1984. टुडे इट हॅज कम टू 9%. म्हणजे देर इज ॲटलिस्ट 20% ड्रॉप इन ओरल कॅव्हिटी कॅन्सर्स ओन्ली बिकॉज तंबाखूचें कन्झम्पशन कमी जालें. चले ओडपाचे सिगरेट कमी जाले पण चलयांचे प्रमाण मातशें वाडत आसा. आवर रिपोर्टर महेश गोवेकर फ्रॉम बिचोली. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.